जिल्हो पंचायतीचो निकाल आयलो. भाजपान भोवमतान जैत जोडले. जैता उपरांत राष्ट्रीय सरचिटणीस BL संतोष हांची आमदार फुडाऱ्यां वांगडा बसका जाली. भाजपाच्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांविशीं चर्चा जाली. मात जिल्हो पंचायत वेंचणुकेंत वेंचून आयिल्ले उमेदवार खरेच मूळ भाजपाचे? हेर पक्षांतल्यान आयिल्ल्या आमदारां वांगडा भाजपात आयिल्ले हे साबार प्रस्न उपरसतात. हो डेटा पळयात. उत्तर गोंयांत मूळ भाजपाचे फकत 6 उमेदवार जिखले. निकाल पळयल्यार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार प्रेमेंद्र शेट ह्या मूळ भाजपाच्या फुडाऱ्यांचे मतदारसंघात वर्चस्व दिसले. जाल्यार तेन्नाचे काँग्रेस आणि आताच्या भाजप आमदारांनी भाजपाच्या तिकिटेचेर 9 उमेदवार वेंचून हाडले. मंत्री विश्वजीत आणि आमदार देविया राणे, आमदार मायकल आणि डिलायला लोबो, आमदार जेनिफर मॉन्सेरात आणि आमदार केदार नाईक हांच्या मतदारसंघातल्या उमेदवारांक जैत मेळ्ळे. तेन्नाचो अपक्ष आणि आताचो भाजपाचो मंत्री रोहन खंवटे हांणी 2 जाल्यार अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटयेन भाजपाच्या तिकिटेचेर 1 उमेदवार वेंचून हाडलो. मोगोचो आमदार जी तारोलकरान युतीच्या उमेदवाराक मोर्जे मोगोच्या चिन्हाचेर वेंचून हाडली. हरमल मतदारसंघात मूळ भाजपाची उमेदवार हारली. दक्षिण गोंयांत मूळ भाजपाच्या आमदारांनी 5 उमेदवार वेंचून हाडले. तातूंतले मूळ भाजपाचे सभापती गणेश गांवकार, मंत्री रमेश तवडकर आणि आमदार निलेश काब्रालाचे वर्चस्व दिसले. जाल्यार काँग्रेसींतल्यान भाजपात आयिल्ल्या आमदारांनी आपले वजन दाखयले. 5 उमेदवार वेंचून हाडले. तातूंतले मंत्री सुभाष शिरोडकार, मंत्री माविन गुदिनो, आदलो आमदार बाबू कवळेकाराचे वर्चस्व. तेन्नाचो अपक्ष आणि आताचो भाजपाचो आमदार गोविंदान कुर्टी सीट वेंचून हाडलो. मोगो भाजपा युतीन मोगोचे 2 उमेदवार वेंचून हाडले. मजगत ह्या सगळ्यात दक्षिणेत काँग्रेसीन आपलो गट राखलो. गोवा फॉरवर्डाच्या मजतीन आमदार युरी एल्टन आणि विजयान 7 उमेदवार वेंचून हाडले. हो निकाल पळयल्यार भाजपाच्या मूळ कॅडरांतले आमदारांक 50तले फकत 11 उमेदवार वेंचून हाडपाक येस मेळ्ळे. काँग्रेसींतल्या भाजपात आयिल्ल्या आमदारांनी 14 उमेदवार वेंचून हाडले. तेन्नाचे आणि आताचे अपक्ष आमदारांनी भाजपाचे 4 उमेदवार वेंचून हाडले. जाल्यार मोगोचे 3. निकाल पळयल्यार आयात केल्लेच भाजपाच्या फायद्याक आयले हे दिश्टी पडटा. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी.